काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ले 8 आमदार सद्याक मंत्रीपदाशिवाय आसात। 8तले दोग-तीग जाण तरी मंत्रीपद केन्ना मेळटले काय म्हूण वाट पळयतात। तातूंत सगळ्यांत पयलो नंबर आसा तो अलेक्स सिक्वेराचो। मात कोणाक काडून ताका मंत्रीपद दिवप हाचेर तिढो आशिल्लो, पूण आता अलेक्साचो नंबर लागतासो दिसता आनी ताचें कारण थारलां पीडब्ल्यूडींतली परतून वादग्रस्त थारिल्ली नोकर भरती। आदलो मंत्री दीपक पावसकारा वेळार वादग्रस्त थारिल्ली नोकर भरती उपरांत रद्द केली आनी चौकशी खातीर नेमिल्ली समिती मांडवीत व्हांवन गेली। उपरांत नवे सरकारांत पीडब्ल्यूडी मंत्री जालो निलेश काब्राल। काब्रालाची बुदवन मंत्री म्हूण ख्याती, मात आता हेच बुदवंताचेर पीडब्ल्यूडीची आदली वादग्रस्त नोकर भरती रद्द करून नव्यान सुरू केल्ली नोकर भरती शेकल्या। आताय पीडब्ल्यूडींतली नव्यान केल्ली नोकर भरती वादग्रस्त थारल्या। इतलेच न्हय तर भाजपाचेच आमदारांनी काब्राला डायरेक्ट शाह नड्डा हांचे कडेन कागाळी पावयल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात। हेच कागाळींची दखल घेवन भाजपाचे केंद्रीय फुडाऱ्यांनी काब्रालाक राजीनामा दिवपाचो आदेश दिला। मजगती हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताणेन जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना कळयतले म्हूण सांगून एका अर्थान ह्या चर्चांक दुजोरो दिलो। सद्याक फकत काब्रालाचेर हावळ येवन अलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद मेळटले, मात 5 राज्यांच्या वेंचणूक निकाला उपरांत आनी लोकसभे आदीं आनीक दोगांचे मंत्रीपद वचपाची शक्यताय आसा। हातूंतय कांय नांवां फुडें येवपाक लागल्यात। फोंडें म्हालांतलो भाजपातलो एक ज्येश्ठ मंत्री आनी तिसवाडींतल्या एका मंत्र्याचेर हावळ येतली म्हूण कळटा। एकंदर पळयत जाल्यार गोंयच्या मंत्रिमंडळांत मोठे बदल जातले इतले नक्की, मात कॅप्टन तोच उरतलो काय तातूंतय बदल जातलो होय प्रस्न आसा। कारण वेंचणुके वेळार 2.5 वर्सांनी बदल जातलो अशें मुख्यमंत्री पदाचेर केन्ना एकदा बसपाक मेळटा हाची वाट पळोवपी सरकारांतलो एक मंत्री खंय आतां लोकांक सांगपाक लागला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।